बागेवून जुआवान बरयल्लोले पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, जोर तोर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव हे खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसाव म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, बोगोर एक आदली आज्ञा सुरवातेक थावन तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं थावन घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती खरें नवी आज्ञा. कारण काळोख गेलो आनी खरो उजवाड पोरजोळूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जोडटा तो आजून काळोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत जियेता, आपूण आडून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेस करता तो काळोखांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता ते तोच नकळो, कित्याक काळोखान ताचे दोळे कुड्ड्या केल्यात. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. नवे गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांशेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोन घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारणटाचें. जबाब: सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या परजांक कळोयात ताची कौतूक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतले भेद उरचें. जबाब: सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय, कानांतल्यो फकत बावल्यो. पूण आमच्या परमेश्वरान सोर्ग आनी संवसार रचल्यात. ताच्या आसना भोवती तेज आनी मोहिमा फांकतात. देव मंदिरांत जिगजिगतात ताची पदवी आनी सोब. जबाब: सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय, परजांक उजवाडातो उजवाड. तुजे पुर्जे इस्रायलाचो प्रताप, सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोजेजाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलाक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तींत बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तींत सांगलां ते प्रमाणे कोवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो यज्ञ संपोवंक जाय आसलो. तेन्ना सिमांव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसलांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणीचे वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सोरेस्परान मागलोल्या पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केलें. तो आत्म्याच्या
पेरोणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांत घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता, कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केलेली सोडवून म्हजेच नदरेन हांवें देखली. मोरजांक उजवाडायतो उजवाड तुजे पुरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताचे आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोंट्याचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान हे बाळकाक नेमला. ह्या विशीं जायत्यांची गुपीत चिंतना उक्ती जातली आनी एक तरसाद तुजो आत्मो आसपास विडतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल, जी कोण देवा सोवे आपूण आसात तशेंच चलचें. नियाळाकादार पागिवून थॉमस बेकेट कांतेबरीचो बिस्म साहेब स्वतान चल्लो आनी स्वताक लागून आपल्याच इश्टाच्या हातांतल्यान आपलो प्राण सोडलो. पागिवून मॅक्समिलियन कोल्बे बोनकोणीन आपूण रावून दुसऱ्या तरण्या लग्न जालोल्याक सुटका घेवन वचूंक मागता. बागिवून तेरेस कोलकाताचे आपले जिवीत न्हयच क्रिस्तांव कशें पूण क्रिस्त कशें जावन गरिबांची आनी गरजेवंतांची इलाज करता, आपले जिवीत कोचिता. आपूण जेजूचो पाटलावदार म्हणपाक कोणाकूय सोंपें, पूण ताच्या पावलांनी चलपाक अवघड. पूण ताच्या पावलांनी चलता तो अवघड्यांक फुडो करून चलता आनी जोयतीवून जाता. सिम्यान प्रमाणीक जिवीत जियेलो आनी व्हड विजमीत ताच्या जिवितांत अणभवले. देवाच्या पुताक आपल्याच हातांत घेवन ताका बाग फावो जाले. पवित्र संस्कारान 2 दिसा मिसा बलिदानान देवाच्या पुताक आमी आमचे जिबेर शेवताव यादनीक ताका आल्तारार हाजीर करता. हें विस्मीत न्हय तर कितें, ताचो खरो अनुभव घेतलेलो आपलेपण सांडून दुसऱ्यांच्या मोगाक लागता. ताच्याच आदारान ताच्याच पावलांनी चलूंक, ताचे सेवे चाकरेचें मन आपणावूंक, दुबल्या धाकट्यांचो हुस्को दवरूंक गरज आनी फावो तेन्ना वायटाचेर निशेध मारूंकय गरजेचें. उतरांतल्यान न्हय पूण कुरण्यांतल्यान जेजूचो नीज पाटलाव करूंक वावरुया. मागणें गुणगुणान आसतना वावर करूंक प्रयत्न करतेली.